साखळे हाऊसिंग बोर्डात हरवळे कोमुंदाजीचे जमनीचे बेकायदेशीर प्लॉट चल्ल्यात। कसलीच मान्यताय नासतना कर्म चल्ला म्हणून कोमुंदाजीचो वांगडी दशरथ मळिकान आरोप केला। आमदाराच्या घराकडच्यान 51 मिटरांचेर काम चल्ला। प्रकरण मुख्यमंत्री, उपजिल्लोधिकारी आनी बाकीच्या खात्यामेरेन पावयले। प्रतापसिंग राणेन हो विषय विधानसभेतय काढलो। मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालता म्हणून उलोवन दाखयला। हरवळे कम्युनिदादीच्या हाऊसिंग बोर्डातल्या जमनीचे प्लॉट करपाचे काम चल्ला। साखळेचो आमदार प्रमोद सावंतच्या घराकडच्यान सुमार 50 मिटरांचेर काम चल्ला। 40 ते 45 हजार मीटर जमीन डेव्हलप केले प्लॉटाक लागून, पण हे परमिशन बी कोणाचेच ना। मॅनेजिंग कमिटीक विचारलें, तो म्हणटा ना आमी ताका सांगूंक ना। तो डेव्हलप करणारो मेळ्ळो, तो म्हणटा आपूण तांकां सांगला म्हणटा। तेन्ना हे कितें स्कॅम जाला आमचे जमनीचेर, तेची चवकशी जावंक जाय। हेचेर कारवाई जावंकच जाय, जशी शिरसय, तुजे म्हाका दिसता सेरुला, यांच्या पेक्षा व्हडले स्कॅम हरवळ्याचे आहा। आनी ही जमीन जी आहा ती आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत साखळे भागाचो आमदार, त्याच्या घरा पासून 50 मिटरार आहा। सादारण ताका असो दिसता तें सकयलसून, तेन्ना तेणी बी हेतून खोलान वचून चवकशी करची। हें अशें चल्लेलें आमकां नाका। आनी कोणी कितें केल्या भानगडी त्यो उजवाड्याक हाडून तांकां शासन करचें, आनी हे कोमुंदादीचे मेन म्हणजे प्रशासक नेमचो। विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणेन हो विषय विधानसभेन काढलो आनी फायल सभाघरा मुखार दवरली। प्रकरणात लक्ष घालता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। There should be a regional plan. At the same time, people are doing what they like. Here I have a complaint from one of the components of the Comunidad of Harvalem. I have a picture here where plots are being made. So one of the components, and perhaps the managing committee of the Comunidad is involved in this, making illegal plots and selling. I am placing this on the table of the House, so I would like to give it to you. Will the Chief Minister give assurance to stop that? I'll take Here action these people are immediately. illegally selling these plots. Then I'll take action immediately. प्रुडंटान हरवळे कम्युनिदादीचो अध्यक्ष आनंद मळिकाक गाठपाचो यत्न केलो। राती मेरेन तो प्रुडंटाक फोनारूय मेळ्ळो ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। कुडचडे शार रॅबीज मुक्त करपाक म्हूण कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रालान खासा मोहीम चालीक लायल्या। मिशन रॅबीज संस्थेक घेवन ही मोहीम चालू केल्या। 3 वर्सां भितर कुडचड्यांतल्या सुण्याचेर नियंत्रण येतलें अशें आमदार निलेश काब्रालान उलोवन दाखयलां। कुडचडे शार रॅबीज मुक्त करपा खातीर कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रालान खासा मोहीम उगडल्या। मिशन रॅबीज ह्या संस्थेच्या आदारान चालू केल्ल्या ह्या मोहिमेक कुडचडे पालिका, कुडचडे JCI आनी हेर संस्थांचो आदार मेळ्ळा। सगळ्यांक सपोर्ट करून कुडचड्या हे रॅबीज फ्री आनी स्टॅरिलायझेशन ऑफ डॉग्स सगळ्यांक करून म्हाका दिसता येता ते थोड्या दिसांनी ते हांगा वावरतले। आनी ते वावरता तेन्ना तेंचे विशय जो आसा, दे आर फोकस्ड आनी डेडिकेटेड। देयर इज अ टीम ऑफ अराउंड 10-15 ऑफ देम हू कंटिन्युअसली सकाळी संक उठून ते कुत्र्यांक धरपाक वता। मिशन रॅबीज मोहीम चालीक लावपा खातीर आमदार निलेश काब्रालान भरपूर मजत केल्या अशें मिशनाच्या जाळवणदारान सांगलें। Nilesh Cabral for helping us in so many ways. We have never got this kind of support and appreciation from other parts of Goa, and this is really, I can tell, the kind of enthusiasm and support that we are getting here. We are very much encouraged to do as much as possible, and we are trying to do at least 100% vaccination of all the dogs, whether it was operated or non-operated, and try to achieve at least 80 to 90% of sterilization so that Korcherem has a controlled population. कुडचडेच्यान प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। इतल्याने खबरांची रांगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।